Welcome to Garden of Glory. In Galatians chapter 2, verse 11 to 21, Paul stands firm for the truth of the gospel. He reminds us that we are justified by faith in Christ, not by works of the law. This is the heart of our salvation. Let these words renew your faith in God's grace. गलेशियकारांक पत्र ओवेसवर 2 वळी 11 ते 21. पावलो पेद्रूक ताची वांकडी चाल दाखयता. पूण केफास आंतियोकेक आयलो तेन्ना हांवें ताका सोबे माजार विरोध केलो, कित्याक म्हळ्यार ताची चाल सारकी वांकडी आसली. कारण जाकोबा थावन आयलोले कांय मनीस थंय पावचे आदीं तो विदेशी भाव भयणी बराबर जेवतालो. पूण ते येतोच सुनोद केल्ल्या ह्या भावांक भिवन तो इल्लो इल्लो फाटीं सरलो आनी विदेशी भाव भयणी बराबर जेवपाचें ताणें सोडलें. आनी हेरां जुदेव भावार्थ्यांनी ताच्या धोंगेपणाची अशी देख घेतली की बार्नाबास पर्यंत तांकां लागून त्याच धोंगेपणाचे वाटेन ओडोन गेलो. पूण शुभ वर्तमानाच्या स्वताचे वाटेन ते नीट सारके चलोनात म्हूण पळयतोच हांवें सगळ्या हुजीर केफासाक म्हणलें, तूं एक जुदेव, तरी जुदेवांची चाल सोडून विदेशां भाशेन तूं जियेताय. अशें जाल्यार विदेशांक जुदेवांची चाल पाळूंक लावंक सोदताय तें कशें? जुदेवांक तशें विदेशांक भावार्था वरवीं देव तारण दिता. जल्मान आमी जुदेव, पातकी विदेशांतली न्हय आमी. तरी पूण हें आमी जाणो, समर्थ फॉर्मायता तीं कामां करून न्हय, पूण जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून की खंयचींय मनशां देवाक मानवलोलीं जातात. म्हणटच समर्थ फॉर्मायता तीं कामां करून न्हय, पूण जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून देवाक मानवलोलीं जावचे खातीर आमी जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरता. कित्याक म्हळ्यार समर्थीन फॉर्मायलोल्या कामां वरवीं कोणाकूच देव आपणाक मानवलोलीं करचो ना. पूण क्रिस्ताक आमी भावार्थान एकवटल्यार देव आमकां आपणाक मानवलोलीं करता म्हूण आमी पातयेता देखून. विदेशां भाशेनूच आमी पातकी म्हूण सांगचें जाल्यार खुद क्रिस्त आमकां पातकी बेसांत घालपाचें कारण जालो. अशेंय सांगचें ना की ना. जें हांवें मोडून उडयलोलें तेंच हांव नव्यान बांदूंक लागलों जाल्यार हांवें तें मोडून वायट केलां म्हूण दाखयतां. देवाचे खुशे पोरमाणें जियोवचे पासत खुद समृती वरवीं हांव तिका मेलों, म्हणजे समृतीक म्हजेर आनीक अधिकार ना. क्रिस्ता बराबर हांव खुर्सार मारलोलो आसा. हांव आतां जियेतां तो हांव न्हय, तर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. म्हज्या असोक्त मनशा सैमान हांव आतां जियेता तें जिवीत कसलें तें सांगतां. म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपणाकूच समर्पण दिला त्या देवाच्या पुताचेर भावार्थ दवरून हांव जियेतां. देवाचे दयाळायेचें देणें हांव सोडून दिना. कित्याक समृती उदेशी देव मनशांक आपणाक मानवलोलीं करता जाल्यार क्रिस्त फुंकट मेलो सो जालो. This passage takes us to a bold moment. Paul confronted Peter because the gospel was at stake. He declares, "We know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. The law cannot save us.
only Christ can. Paul says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. This is the Christian life, not self-effort, but Christ in us. We live by faith because He loved us and gave Himself for us. Let us pray. Lord, thank You that we are justified by faith, not by our works. Help us to live each day saying, Christ lives in me. Keep us rooted in grace and free from every false gospel. In Jesus' name, Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.